ते फोडले जाले रे. वासदेव अनंत तारी हांगासरलो गुर्जेचो हांव रहिवासी. तेन्ना आमी हो बांद केल्यार आतां जवळ जवळ 2012 केल्लो. तो आतां रिपेरिंगाक येयला. तेन्ना मदीं कोणेनूच करूंक नासलो तो. तेन्ना योगायोगान तो आतां आमी खूब फावटी एप्लिकेशन दिवन कितें करून हो आतां करपाक सुरू केल्लो आहा. तेन्ना आमकां खूब जाणांनी सहकार्य केलें. कार्लोस, तेच्या उपरांत आमचो इंजिनियर कामत, मागीर आनी तो आतां टेंडर येला तो फ्रांसीस. म्हणटकीत हांव कितें म्हणटा, आमी फॉलोअप करून करून 3 वर्सां काडली. 3 वर्सां काडली आनी तो आतां सँक्शन जाल्लो आहा. तेन्ना हेचें काम हें बरे भशेन जावनी अशें हांव सगळ्या जाणां कडेन आनी हांगासरलो राखणदार आहा तेजे कडेन मागता की कसलीच अडी अडचण येवपाक जायना. देव बरें करूं. हो एक लॉंग पेंडींग इशू जो आसलो रिपेराचो, जे फाटल्या गेल्ल्या पावसान पासून आमी अप्रोच जाले एमएलएक की आमची ही शेतां जी आहात पळय ती पिड्यार जातात, ताका एक खावटें पडलां. सो हांव एमएलएक थँक्यू म्हणपाक सोदता, कित्याक ही फास्ट फॉरवर्डेड दीस प्रोसेस, गॉट इट पास्ड, गॉट इट टेंडर्ड, एंड थँकफुली नाव द वर्क इज गोइंग टू बी started. I hope the contractor does a good job, and I'm sure under the leadership of our honorable MLA, the contractors will do a quality job and make sure that these breakages don't happen again. Thank you. आमी गोलजुए आसात कोरजुए गांवांत, आनी आमी इनॉग्रेशन केलां फॉर रिपेरींग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द गोलजुए बांद. म्हाका लोकांनी सांगलो तेन्ना ती प्रपोजल आहा तेन्ना आमी फॉलोअप केल्लें. फॉलोअप केलें तेन्ना फायल हिंगा थिंगा गेली आनी साडली शेणली ती फायल. आमचो डायरेक्टर आशिल्लो नेविल आल्फोन्सोन सांगलो फायल इज मिसींग आनी वील हॅव टू रिकन्स्ट्रक्ट द फायल. रिकन्स्ट्रक्शन करपाक सगळे परत फायलीन घालून नोटिफिकेशन्स, ऑर्डर्स, नोटीस सगळे घालून फायल रिकन्स्ट्रक्ट केली. तो रिटायर जालो. दुसरो डायरेक्टर आयलो फळदेसाय म्हणून. तेणें बरो आदार दिलो आमकां आनी सगळी प्रोसेस परत मांडून मागीर सीएमाची अप्रुवल घेवन ही फायल क्लियर जाली. पूण हांव एक सांगूंक सोदता की आमचें काम आसात तें लोकां पासत आनी म्हाका पर्सनल बेनिफीट कांय ना हेजें. आनी आमची फायल आडायन दवरपाचें न्ही. कित्याक फायल ना जाल्यार ती मागीर सरकारान चवकशी करपाची म्हूण अंकुश आहा. कित्याक हे बांद आमी सांग कोत्तात, कित्याक नाल्यार उदक भितर शेतान येता आनी शेत पिड्यार जाता. ते इतले त्रास घेतात शेत करपाक आनी लास्ट उदक भितर येवपाक खारें उदक आनी पिड्यार जाता. सगळें केलो ते रडोन येताले म्हाका सांगपाक, सर हे शेत जालां आनी म्हजें कितें करूं नाका. आनी एक दिसाचें काम न्ही. हे टेंडर आतां 95 लॅक्साचें आसा आनी 270 days ताका दिला टेंटेटिवली. सो हें काम करपाक एंड आय होप दॅट दीस वील बी डन प्रॉपरली. कित्याक हिंगा बँक ऑफ द रिवर आनी हिंगा ते वेव्स आसा एंड देर इज टायडल इफेक्ट, तेजे पासून ते डॅमेज जाता. सो आय होप दीस वर्क कॅन बी डन प्रॉपरली एंड इट वील बी फॉर द बेनिफीट ऑफ द फार्मर्स. आमी शेतकाराक सपोर्ट करतात जाल्यार शेतकाराक उमेद आसतले शेत करपाक, नाजाल्यार सगळे सोडून भायर वयतले आनी आमचे शेतकार काबार जातले, शेत पिड्यार जातले. आमगे गोंय एग्रीकल्चरल आशिल्लें आनी गोंय आतां सगळें दुसरें जालें. शेतकार सोडून सगळे भायर वयतात कित्याक ते चिंतात शेतांक कांय येना, वालोर ना आनी कितले मेहनत केली जाल्यार अजून कांय रिटर्न येना. आय एम ग्रेटफूल आमगे पंचायत मेंबर असो आहा रोहन पिंटो. डेली फोन करतालो नाल्यार वीकली फोन करतालो. रोहन चडपाक इतलो बेजार जातालो म्हाका डिप्रेशनाक वयता म्हूण दिसतालो. बट एनीवे अंकुश आहा
कित्याक फॉलोअप करता तेन्ना प्रेशर आसता तेन्ना आमचे फायल मातशे बेगीन पास जातात आनी हांव खूश आहा लोकां पासत हें जाता म्हूण आनी लोकां बरोबर आमी सद्दां आसतले पंचायत मेंबरा पासून आयले ते सगल्यांक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक ते पासून सद्दां चॅक करतात कितें आसा तें फकत तेंचे वाड्यार न्ही पूण आमचे फुडले पंचायतीची बरें करपाक ते पासून फुडें येतात चिंतपाक देव बरें करूं 95 lakhs